रावता खंय तुमी? दांडो गोव्याला. आतां हे आडसराचे जे धंदो आहा तुमचो हय पयलीं पासून आडसर हय पयलो सावन आडसराचो आनी हांगा शेताचो करतालो. शेत रोयतालो आनी मागीर आडसरां विकतालो. तेजेर आसा हांव धंदो करता म्हाजो. कितकी वर्सां जालीं आतां? म्हाका आतां हो बायपास जाल्या जाल्यार 7-8 वर्सां हांगासर. पूण त्या पयलो हांव त्या रोडार किला वयले त्या रोडार. तें म्हणल्यार सगळें म्हणून म्हाका 30 वर्सां जातलीं हो धंदो चालू केल्या. ना तेवटेन तितलें जायना आसलें. आतां हांगा बरें आसा. हांगासर मातशें एक 50 पूण आडसरां वयता 40-50. पयलू बरीं वयतालीं पूण आतां हे वयले ते घांटी जाल्या न्ही. वयलीं आडसरां येता ते आतां सगळ्यान तेणी दुकानां लायल्या आनी आमकां मार बसला हांगा. काजी घेता हांगासर कोणाची भाटकारांची घेता आनी मारून हाडटा आनी हांव हांगा विकता मागीर. आतां ते वयले घांटी येयल्या आनी सगळ्या बसल्या तितले करून गिरायक सामकें कमी जालां. वयता एक 30-40-50 तितली वयता म्हाजे कडेन. 30 जाण चेडे आसा आनी हांव आसा. एकट्या करून लायला थंय मुखार बसता. एकट्या करून लायला आनी एकट्यान तो एकटो रिक्षा चलयता भाडी मारता. पंचायती लागता आमकां सोपो लागता आनी सोपो दिसाक 20 रुपया दिता. हय मागीर मार बसतलो आमकां. गाडयो वयल्यान वयतली हो पूल जाता न्ही. सारकें पूल जालो म्हणटकीर सकल्यान गाडी येवचें ना तितलें मागीर गिरायक जावचें ना हांगासर. मागीर सामकें डावन पडटलें. ते हांव 6 पर्यंत आसता 6, 6:30, 6:30. मागीर मागीर तो काळोख जाता न्ही 1-2-3 म्हयने तेन्ना हांव मागीर 5:30, 6 संक वयता. आतां 6, 6:30 पासून रावता हांगा. ना पावसां बंद आसता. पावसां 1-2 म्हयने हांव येयच ना. तेन्ना कांय ना तेन्ना बेकार आसता. तेन्ना आनी धंदो कांय ना. तेन्ना सुशेगाद बसपाचें. मागीर चवथ जावन बीन मागीर हांव सेप्टेंबरा म्हयन्या मागीर चालू करता. पावसां कितें जाता वयर माडांचेर चडपा शेळो बीन जाता न्ही. नाजाल्यार कितें जाता दुसऱ्या लावन गाडी जाल्यार 130 रुपया 20 रुपया घेता एका माडाक. लोकांचीच घेता कोणा भाटकारांची घेता आनी मारता आनी हाडटा. तेंका ते जाता ते पयले जाता हांव लास्ट जाता न्ही. हांव हांगासर 12-13 जाता तेवटेन 10-15 जाण हांव हांगासर सगळे एकवट जावन म्हणून. पूण आमी गेले पंचायती मदीं गेले जाल्यार आमचें एक्शनूय घेयना. सोपो मेळटा ते आदी ते ओके आहा. सोपो म्हणजे आतां थोडे जाण आसता सगळे गायटी वयले आमचे हांगचे पासून न्हू म्हापशेंचे, कालापूरचे, पणजेचे ते येवन थंय बसता.